एक म्हणल्यार बिलेटेडली 2 वर्सांच्या नंतर हाय पावर्ड कमिटी ऑन सोसडो ही मिटींग जाली, फायनली जाली म्हणून एक बरें दिसता. पूण 2 वर्सां जावप ना म्हणल्यार सरकार 2 वर्सां सिरियस नाशिल्लो सोसड्याचेर अशें सिद्ध जाता. पूण इन एनी केस बेटर लेट देन नेवर हें चिंतून आज आमी ही मिटींग जाल्या. हातूंत जे मूलभूत इश्यूज आहात विथ रिगार्ड टू सोसडो, एक इज डेली जे 50 टन्स म्हळ्यार 35 टन्स ऑफ वेट वेस्ट एंड 15 टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट हाजे डायजेशन ऑर ट्रिटमेंट तो कसो जातलो, आज कितें स्टेटस आहा आनी फाल्यां कितें जातलें. ऑल द मोर बिकॉज एवरीथिंग अंडर ऑफ सोसडो इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द हाय कोर्ट. There are several commitments given by the municipality, some of them not kept, some of them kept. Now we intend to see that everything will be kept, for which there has to be accountability. So we have fixed accountability. Chief Officer of Margao Municipality and the Pollution Control Board is going to be accountable for decisions taken today. One of which is about setting up of a 15 TPD phase 1 wet treatment plant at Sosodo. हाय पावर्ड कमिटीचो मेन फोकस आसता आनी केल्लो आनी 4 मुखेलमंत्र्यांनी चेअर केल्ली आहा. एंटायर इंटेंशन वॉज टू सेट अप अ गार्बेज ट्रीटमेंट फॅसिलिटी ऑर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी एट सोसडो. ते आज मेरेन जावंक ना. आमी सगळे पेरिफेरल इश्यूज उलयल्या. आज आमी डिसिजन घेतला की फेज 1 15 TPD वेट वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी सेट करतले आनी ताजे खातीर डिसिजन अशें जालां की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन पयशे डेपॉझिट जातले मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताजो टेंडर काडटलें. हांव हाजें स्वागत करता कित्याक हो म्हजो ओरिजिनल हें आशिल्लो आनी ते टायमार आमकांय दिसतालें जेन्ना आमचें कावन्सील आशिल्लें तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा तें एक डेडिकेटेड बॉडी फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट. सो ही वेस्ट शूड नॉट गो इन टू डिफरंट हँड्स, इट शूड गो इन टू वन हँड. And that decision has been taken. And I think now all the issues, whether they are administrative or technical, these have to be resolved with some sort of coordination. Yet coordination has been lacking in the past. Now we are overseeing it. We intend to hold meetings regularly to see that this implementation happens. As far as I am concerned, I have brought to the notice of the Honorable Chief Minister and the committee new issues like a new mini Sosodo developing at KTC. On land belonging to Jesuda, where fires are happening every fortnight. Regularly it is catching fire. So हे कित्याक जाता? हो सोसड्याचो डंप नवो जाता तो कसो आमी बंद उडयतले? हाजेर आमी I have raised many issues and I am sort of satisfied that they have decided to take certain action. But I am not willing to give them a complete green signal. We will follow it up at every stage. खंय पावता ते पळोवया. हांव एकूच सांगूंक सोदता मुख्यमंत्री अश्योरन्स सरकारचे की गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सिरियस. विजय सरदेसाईन जे सांगला ते सिरियस गोष्ट आसाच, पण त्याच बरोबर सरकार बी सिरियस आसा. केन्ना केन्ना कांय गोष्टी घडटात, केन्ना केन्ना कांय गोष्टीचे कोऑर्डिनेशन हाडून घेवपाक केन्ना केन्ना आमकां सगळ्यांक बसून एंड फ्रॉम विजय सरदेसाई टू चीफ मिनिस्टर टू अर्बन डेव्हलपमेंट टू बाब रेजिनाल्ड आमकां सगळ्यांक कोऑर्डिनेशन करून आमकां सरकाराक पूर्णपणे सहकार्य दिवन आणि जे कितें अकाउंटेबिलिटी जे म्हणटात ते अकाउंटेबिलिटी आसाच. वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड वी विल मेक शुअर that whatever Chief Minister assures, every department will be in coordination to see that this is implemented. We will not allow anything to go wrong, and we'll also make sure that the HPCC meets on a regular time till whatever the suggestions and whatever the request that is made and the technical team has made, that will be thoroughly implemented in total spirit and total time-bound manner. ही मीटिंग आता चेअर केली. त्या मिटिंगेक DME मिनिस्टर विश्वजीत राणे, दोन्ही MLA जे कन्सर्न लागतात तो रेजिनाल्ड विजय आणि खास करून मुद्दामून उपस्थित असलेले आमचो बाब दामू चेअरपर्सन ऑफ मडगाव म्युनिसिपालिटी. मडगावचे आमदार काही कारणास्तव आयच्या मिटिंगेक पावूंक ना. तेच्यानी स्पेशली ह्या मिटिंगेक आपण त्याच्या वैयक्तिक कारणा खातीर ते पावूंक शकले ना. एज डिस्कस म्हणजे हायकोर्टान हे मॅटर फॉलोअप करता आणि हायकोर्टान ताजी नेक्स्ट डेटूय बी केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान आसा
पण त्याच्या खातीर हायकोर्टाची सगळी इन्स्ट्रक्शन आमकां जी दिल्ली म्हणजे एक्सेप्ट दॅट सेटिंग ऑफ दॅट प्लांट ते सोडून सगळी थोडीशी डेट पोस्टपोन जाल्या खरें म्हणजे आमी मे म्हयन्यान कंप्लीट करपाक जाय आसलें ते आमी 30 जून पर्यंत ही सगळी कंडिशन जी हायकोर्टान घालून दिल्ली लिचॅट टँक फॉर्म करप थंयसरली शेड बांदून दिवप थंयसरलो रोड कन्स्ट्रक्ट करप त्याच बरोबर आमकां रिटेनिंग वॉल बांदप हे सगळें आमची मडगांवची म्युन्सिपालिटी ही कंटिन्युअसली करता मडगांवचे आमदार बाप दिगंबर कामत आणि बाप आमचे कावन्सील दामू हे सगळे जाण फॉलोअप करून ते करून घेता विजयान म्हटल्या त्या प्रमाणे थोडी कामां केली थोडी उरल्या हांव ना म्हणना थोडी उरलेली आसा आणि भितरलो खास करून आमकां थंयसर जो 15 TPD प्लांट जो सेटअप करपाक जाय आसलो मेन कंडिशन हाय पॉवर कमिटीचे ते आशिल्ले ते उरलेले बट ताच्या खातीर आमी आयच्या हितून डिसिजन घेतला की मडगांव म्युन्सिपालिटी प्लांट सेटअप करपा खातीर आमची टेक्निकल गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ही टेक्निकल बॉडी आसा ती तांकां टेक्निकली एडवायज आयज पर्यंत करीत आशिल्ले तांच्याच कडेन पयशे डेपॉझिट करप आनी तांच्यांनीच तो टेंडर काडप आनी फर्स्ट फेजींतलो 15 TPD प्लांट जो आसा पळय न्ही हो कन्स्ट्रक्शनाक घेवप थंयसर जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे आतां जरी आमी भितरलो 10 टन जो आसा पळय वेस्ट हो आमी सालिगांव व्हरता थंयसरलो आमी स्मॉल प्लांट 5 टन वेस्ट ट्रीट करपा खातीर एक प्लांट थंयसर ऑलरेडी घातला आणि उरलेले 10 चो प्रॉब्लेम थंयसर सध्या आसाच आसा आमी ना म्हणना पण हो सगळो ट्रीट तो सुद्धा जो आसा तो आमी ट्रीट करपाची तयारी केल्या आणि इन फ्युचराक थंयसरलो तरी व्हेलो जाल्यार आमी 15 TPD जो आसा प्लांट सेटअप करपा खातीर ऑलरेडी आयचे डिसिजन जालें रेमिडिएशन बायोमिथेशन प्लांट जो आसा पळय न्ही हो घालपा खातीर तेजी तयारी येता ते आमी एका एफिडेविटूय दिता आनी आमी तो प्लांट घालपाची तयारी आयच्यान सुरवातूय करता ताच्या खातीर ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करप हे सगळें काम हे आमचे सुरवात करतले आनी रेस्ट ऑल थंयसरले जे बाकीची सगळी रिलेटेड टू द लिचेट रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट म्हणजे चुकून ते आनी एक बारीकसो थंयसर डम कदंबाच्या जाग्यार आमच्या डीएमईच्या जाग्यार करपाक लागलो तेय तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की खंयसरूच करपाचो ना शेडर आनी एक घेवन बाकीची सगळी इन्स्ट्रक्शन दिल्या टायम टू टायम हाय पॉवर कमिटी मॉनिटर करतली आणि विजयान अजून एक सजेशन केलं त्या प्रमाणे ते काम करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओची आसा मॉनिटर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आसा ते मॉनिटर करतले आणि टेक्निकल एडवायस जो आसा हो GWMC कडल्यान मेळटलो बट 100% वी आर सेटिंग अप विथ अ न्यू प्लांट इन कमिंग डेज 15 TPD टाइम फ्रेम फुडल्या 12 महिन्या भितर सेम ते सालिगांव तुम्ही शिकवी करता म्हणल्यार कितले म्हणजे कशें आसतलें सालिगांव फक्त आमी 10 टन सध्या व्हरता इकोच ताच्या पलीकडे व्हरना तो थंयसर इन फ्युचर तो सगळो मागीर हांगासर ट्रीट जावपाक सेम आयज मिनिस्टर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट दिश्टी पडना मिनिस्टर फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट आपल्या काही कामाचो भायर आसा ते पर्सनली येवपाक मेळूंक ना ताका No, he is the chairman of the Waste Management Corporation. म्हणजे मिनिस्टर गरज ना ही कमिटी जी आहा पळय न्ही ती सीएम चेअर करता कारण सीएम इज द चेअरमॅन ऑफ दॅट हाय पॉवर कमिटी आनी रिजन फॉर डिले कितें मीटिंग मिटींग मातशी डिले जाली